कीर्तन 70 साम 73 नितीवंतांचे जैत. इस्रायेलाक देव खरेंच बरो आनी निर्मळ काळजाच्या मनशांक. म्हजे पाय दंडळूंक पावुरले, म्हजी पावलां निसरूंक लागीं लागीं जाल्लीं. कित्याक गर्विश्टांचो म्हाका मोसोर दिसलो, खोट्या मनशांचें सूख हांवें देखलें. कश्ट वळवळे तांकां नांत, तांच्यो कुडी भलायकेंत पुष्टतुष्ट आसात. हेरां मनशां परी खंत दूख तांकां ना, हेरांचेर येता ती विघ्नाय तांचेर येनात. देखून गर्व तांच्या गळ्यांतली सरपळी, जुलूम तांची मुस्तायकी. तांचे सरपेंतली गळता विकाटाय, तांच्या काळजांतले व्हांवता कपट. ते केपडायो करतात, वायट उलयतात, वैरतावन जुलुमाच्या उतरांनी भेश्टायतात. आपल्या तोंडांनी सर्गाचेर ते आक्रमण करतात आनी जिबांनी संवसाराचेर पदवी चलयतात. देखून लोक तांचेशी वेता आनी भरपूर उदकान धदोशी जाता. ते म्हणटात, देवाक कशें कळटलें? महोन्नत देव कितें जाणा? खरेंच नश्टे मनीस असलेस, कसलोच हुस्को नासता, ग्रेस्तकायेचेर ग्रेस्तकाय ते रास करतात. तर व्यर्थ हांवें म्हजें काळीज निर्मळ दवरलें आनी नेण्टवयेन हांवें म्हजे हात धुले. कित्याक दीसभर म्हजेर दग्ध विघ्नां आयलीं आनी हर एक सकाळीं म्हजेर ख्यास्त पडटा. तांचे परी हांवूय उलयतलों. अशें हांवें म्हणलें जाल्यार तुज्या भुरग्यांचे संततीक हांव घात करतो आसलो. हें समजून घेवंक हांवें प्रयत्न केलो, पूण तें म्हाका कठीण जालें. पूण देवाच्या पवित्र स्थानांत वेतस तांचो अंत कसलो म्हूण म्हाका कळीत जालें. खरेंच तूं तांकां निसरत्या जाग्यार घालताय, नासांत पडूंक तूं तांकां दिताय. कसो अवचित्त तांचो नास जालो, तांकां झाडून उडयलें, भियान ते नांच जाले. जाग जाल्ल्या उपरांतल्या सोपणा भाशेन सर्वेस्परा तूं जागो जातस तांच्या रुपण्याचो तिरास्कार करताय. जेन्ना म्हजें मन कोडू जाल्लें आनी म्हजी भोगणां सुकून गेल्लीं, तेन्ना हांव गिन्यानावीण मूर्ख जाल्लों, तुजे मुखार फकत एक मनजात जाल्लों. तरी हांव तुजेच सवे रावतां, तूं म्हजो उजवो हात धरताय. तुजी बूद दिवन म्हाका वाट दाखयताय आनी शेवटी म्हाका तुज्या वैभवान पावयतलोय. सर्गार म्हाका तुजे शिवाय दुसरो कोण आसा? आनी संवसारार तुजे भायर दुसरें कांयच म्हाका नाका. म्हजी कूड आनी म्हजें काळीज विरतात, पूण देव म्हज्या काळजाचें कडाप आनी म्हजें दायज सदांकाल. खरेंच तुजे सरशिलो पयस सरतेल्याचो नास जातलो. अनिश्टपणी तुका सोडून वेतेल्यांक तूं नांच करतलोय. पूण देवा सरशी आसचेंच म्हजो संतोष. सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. तुजी कृत्यां हांव परगटतलों.